स्मारकाक विनम्र वंदन करता आणि आज खूप म्हाका आनंद जाता जन्माष्टमीच्या निमित्तान आज आमच्या सप्ताहा निमित्त विविध कार्यक्रम आणि त्यानंतर दहीहंडी कार्यक्रम त्यानंतर सांगता महाप्रसाद आरती सार्वजनिक सप्ताह 73 वर्सां आमच्या नागेश मारुताच्या आशिर्वादान अत्यंत शिस्तीत आणि सगळ्याच्या सहकार्यान मागीर ते गांवचे प्रत्येक घरांतलो नागरीक असो मुळावे असो किंवा म्हाजर असो हिरीन भाग घेवन प्रत्येक जाण आपले परीन जें कितें हांगा करूं शकता तें करता आपल्या वेळ मेळटा आणि तातूंतल्यानूच एक लोकनिश्चयाचो हे आमच्या ह्या नागेशी प्रांगणात दिसता आज 73 वर्सां कंटिन्युअस हो सप्ताह जाल्लो आसा जाणी हो सुरवात केली बंद पडिल्लो सप्ताह ते आज आमच्या खयात ना पूण तांकां आमी कशेंच विसरूंक शकना कारण संस्कृतीच्या माध्यमांतल्यान तांणी केल्लें कार्य फुडले पिळगेन मुखार व्हरपा खातीर प्रयत्न जो चालू केला तो आज पर्यंत प्रत्येक पिढी मोठ्या दबाज्यान भाग घेता आनी आपले जे कर्तव्य आसा ते हांगा मांडपाक आजच्या ह्या दिसा सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आसतना सगळ्यांनी महाप्रसादाचो प्रसादाचो लाभ घेवचो दहीहंडी कार्यक्रम पळोवचो आनी फुडल्या वर्सा मोठ्या संख्येन परत एकदां आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन हो कार्यक्रम फुडें व्हरपा खातीर मोठ्या दबाज्यान प्रयत्न करता येता त्या 2 वर्सांनी आमकां 75 वर्सां जाता अजून कमिटीन कांयच स्पश्टीकरण करूं ना पूण मोठ्या दबाज्यान 75 वर्सां मनोवपाचो प्रयत्न सगळे आमी एकठांय जावन करतले ह्या बद्दल दुबावना लोकांनी तातूंत सहकार्य करचें आपली संस्कृती सांबाळपा खातीर निश्चय करचो आनी भारताचो जो तिरंगा आसा तो मुखार व्हरपा खातीर प्रयत्न करपा खातीर तातूंतल्यान संस्कृतीच्या माध्यमांतल्यान